आयरनी इज पुलिसान अजून मेन एक्यूज आहा ताका सर्विसूच करूना. सो आमकां हांगा आज चार्जशीट दिल्या आनी फुडली डेट दिल्या. वी वील डिसायड फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन. बरी व्हडली येदी मोठी जडशी चार्जशीट केल्या. आनी भारताच्या इतिहासान पयले फावट हांवें आयकलां की इन एक्सिडेंट केसीन 120B सेक्शन लायिल्लें आसा. एब्सोल्युटली फील की म्हाका आरोपी करूंक जाय म्हणून जी मेन चार्जशीट आसा, जे मेन क्रायम आशिल्लो आनी जो that should have been done strongly, it has been diluted in some form or the other. Fact that I am made an accused in a 120B in a criminal case like this, in an accident case like this, obviously make that case weaker. And I think political reason khatir ye kela gela, and it is unfortunate that police also have acted in a manner under pressure from the government. आज गोंयांत वेगवेगळे विषय आसा, पण पुलीस ते आमकां वेगळो कायदो आनी सरकार पक्षान जे आसता तांकां वेगळो कायदो. रामाच्या केसीन आमी पळयला, हांगाय तेंच दिसता. आय थिंक बट आय बिलीव इन ज्युडिशियल प्रोसेस. वी आर गोइंग टू बी बिफोर द कोर्ट एंड नाव द ट्रायल विल स्टार्ट इन सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो वी विल टेक वॉट एव्हर. ही सेक्शन जी मेन एक्युज्डाक आसा ती म्हाका लायल्या, इन्क्लुडिंग फॉर कमिटींग एक्सिडेंट, MB एक्ट, वॉट एव्हर इट इज. सो 120B मीन्स हांव सगळ्याक हांव रिस्पॉन्सिबल आसा अशें जाल्या भशेन जाता. मेन एक्यूज अजून कोर्टानूच पावलो ना, ताका समनूच सर्व करूना. म्हाका ऑगस्टान केल्लो समन 4 दीस पयलीं सर्व केलें तांणी, आनी बाकीच्यांकूय काल पयर अशें सर्व केल्या. सो आय डोंट नो वेदर वेर पुलीस वर स्लीपिंग, बट प्रोबेबली टू डिले द ट्रायल till elections come अशें तरी खंय तरी कॉन्स्पिरसी चल्ल्या अशें दिसता आमकां डेलिब्रेट. 200 येदो व्हडलो बंच आसा, 500 किलोचो वेट आसता ताका. एक्सिडेंट केसीनी नॉर्मली चार्जशीट्स आर व्हेरी स्मॉल, बट आय डोंट नो वॉट इज द पार्ट ऑफ दिस चार्जशीट. तूं पळोवचें पडटलें कितें आसा आनी कितें ना तें. पण look, see, when the entire investigation proceeds on the lines of political vendetta, it is bound to affect the merits of the case. And in this case, charging me, even for the worst case scenario under 120B, this obviously must have affected the case. But एकदा चार्जशीट पहिल्या उपरांत